फाटले कितलेशेच म्हयने मडगांव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तीचें काम हातात घेतिल्लें. आतां काम पुराय जालां. संवसारीक रंगभूंय दिसा निमतान 5 नोव्हेंबराक सुशोभीत रवींद्र भवनाचें उक्तावण जातलें. काम सगळे जाल्ले आसात. उरला इल्लेशें सिटाचें काम आनी कार्पेट बसोवन आयल्या भायर ती बसयता सीट रेडी आसात. सो 30 तारीख म्हणल्यार सगळें काम सगळे तरेन रेडी जातलें. आनी एक ताजी बारीक बारीक कामाचेर तांणी सगळ्यांनी लक्ष दवरलां. म्हणजे रायट फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मारगांव MLA, दामू नायक पसून, कित्याक ताका तें ही वॉज अ मॅक्झिमम टायम इयर ऑफ चेअरमॅन दामू नायक आशिल्लो. सो तें एक भितरल्यान मनांतल्यान दिसता. थोडे लोक बेश्टे उलयतात, हांगा लोकांक कांय पोजिशन नासतना लोक काम करतात, इंट्रस्टान येवन सपोर्ट करतात. ही खरीच बरी गजाल जाली. म्हणजे सांगपा म्हणल्यार हांचे स्टाफ पसून आमचे कळ्ळें आपले घर सारकें करतात त्या प्रमाणे ते वावुरल्यात. आनी ताका लागून आमी बरे तरेन रवींद्र भवन रिनोवेट करून टायमार काम कंप्लीट करपाक शकले. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिगंबर बाबान आमचे 30 तारीख ऑक्टोबराक रेडी जातले म्हणून सांगिल्ले, त्या प्रमाणे 30 तारखेक रेडी जाता. 3-4 दीस आमी ट्रायल रना दवरला फक्त करपाक. आनी 5 तारखेक ऑनरेबल CMच्या हस्ते इन द प्रेझन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर साहेब, मागीर आदले चेअरमॅन दामू नायक आसतले, दिगंबर बाब आसतले, हांचे हस्ते त्या दिसा उद्घाटन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.